पर्यावरण म्हणून काही ठिकाणी वृक्षारोपण भाषण झालं मोहन भागवतजीचे भाषण आयकुपाक आनी तेच खातीर न्ही जाल्यार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो देशा खातीर करता ताच्या खातीर आमचें खंय तरी कंट्रिब्युशन आसचें। जेन्ना आमकां दिसता 1951-52 जेन्ना कॉलेजींतल्यान भायर सरतालो तेन्ना संघा बरोबर आशिल्लो, मागीर ताच्या मागीर थोडे राजकारण वयर ताच्या खातीर खंय तरी फाटीं उरतात ते उरले। आतां परत संघा बरोबर रावन विचार फुडें व्हरता आसतना एक व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा की देशभक्ती जे मनशाक आसा आनी आमी भारत देश म्हणटा जाल्यार भारता खातीर कोण पयलीं करतलो जाल्यार हें एक माध्यम भारता खातीर कितें तरी काम करपाचें आनी तें म्हाका दिसता सगळ्यांनी आपआपल्या दृश्टीकोनांतल्यान पळोवन विचारान करपाक जाय। जें आमकां पडटा त्या प्रमाणे फुडें वचपाक जाय आनी आमी जेन्ना आमी हे विचार जेन्ना फुडें व्हरतात संघटीत सगळ्यांक एकठांय हाडून हे विचार घेवन बरो देश करतले आनी बरो गोंय घडयतले जाल्यार ही काळाची गरज आसा। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! सरसंघचालकान म्हणल्यार संघाक एक म्हणून आव्हान केलां संघ समजाक जर संघ 1 महिना 2 महिने एक संघ समजून आवडना जाल्यार चला म्हणल्यार सरसंघचालकान जें सांगलां तें म्हाका दिसता सगळ्या आयच्या पिढीक गरज आसा। आमी ऑलरेडी एसोसिएटेड पयलीं आशिल्ले आनी आतांय आसा, पूण जे नवी पिढी आसा तांकां समज दिशा दाखयतले कित्याक हांव सदांच म्हज्या भाशणांनी म्हणटा की भारत देश आमचो सगळ्यान भुरगो देश यंग नेशन म्हणून आनी ते यंग नेशनाचे समज बरें डिविडंड जाय जाल्यार आमच्या भुरग्यांक एक बरी दिशा जाय आनी आज जे सरसंघचालकान जें सांगलां तातूंत म्हाका योग्य दिशेन म्हाका तरी दिसता हांव तरी आव्हान करपी आयच्या पिढीक आमच्या लोकांक की फुडें एक चालन मेळपाक देशा खातीर आनी आमच्या गोंया खातीर जेन्ना आमी हे विचार करतात तांणी 1 महिनो 2 महिने जरी म्हणले आमी म्हाका दिसता सगळ्यांनी कॉन्ट्रिब्युशन टू द कंट्री समज जातले जाल्यार हे मार्क घेवपाची गरज आसा। आता कितले वर्सां उपरांत तुमी हो गणवेश लागला? आता कितले वर्सां उपरांत तुमी RSS 91-92 कार्ड मरे 92 सुरवातीक चालन करता तेन्ना आमी आशिल्ले मागीर वेगळें जालें। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.